गोंया खातीर अस्तित्वाचो मुद्दो थारिल्लो म्हादयचो प्रश्न कर्नाटका खातीर मात सध्या तरी राजकी वादाचो मुद्दो ठरला। कारण फुडल्या 2-2.5 म्हयन्यां भितर कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक जातली। म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर मंजूर केल्लो कळसा भंडुरा प्रकल्पाचो DPR रद्द करून घेवपाक गोंयचो आतां विश्वास उरला तो कायदेशीर लढायेचेर। आनी कर्नाटकाच्यो वेंचणुको सोंपमेरेन तरी हातूंतल्यान कांय निष्पन्न जावपाची शक्यताय ना। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। कर्नाटकाच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या DPRक केंद्र सरकारान निमणी मान्यताय दिली आणि कर्नाटकात भाजपान विजयोत्सव मनयलो। केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हुबळीत मिरवणूक लेगीत काढली। कर्नाटका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी व्हडा दबाजान जैत मनयलें। कर्नाटकाचे फाटल्या बऱ्याच वर्षांचे सपन मोदी सरकाराक लागून शक्य जाला अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी केलें। 1988ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಣೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು। 1988 वर्सा म्हजो बापूय मुख्यमंत्री आसतना गोयचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांचे कडेन उलोवप करून ठराव केल्लो। गोंयांतल्यान आमकां उदक मेळटलें आनी ताचे बदलाक कर्नाटक गोंयांक लायट दितले असो ठराव आशिल्लो। पूण कर्नाटकाक एक थेंब लेगीत उदक दिवपाची इत्सा ना अशें सोनिया गांधीन सांगिल्लें। तरी लेगीत आमी आमचे यत्न सोडले नात। हे फाटल्या 30 वर्सांचे झूज आसा आनी आमी हे विशीं 8 केसी झगडल्यात, पूण आयज निमणे आमी जिखल्यात। 2018ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ। कर्नाटकात सामकीच तोणार म्हटल्यार 2 म्हयन्यांचेर वेंचणूक आयिल्ल्या कारणान साहजिकतायेनूच कर्नाटका भाजपाच्या ह्या विजयोत्सवाचेर काँग्रेसीन टिका केल्या। DPRक दिल्ली ही मान्यताय फटीची आशिल्ल्याचे रणदीप सिंग सुरजेवाला हाणें म्हटलां। इतलेच न्हय जाल्यार कर्नाटकात काँग्रेसीची सत्ता आयली जाल्यार 3000 कोटी खर्च करून हो प्रश्न कायमचो सुटावो करतले अशें आश्वासन दिवपाकूय सुरजेवाला फाटी सरूंक ना। धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा ही सही थोड़ा सा कुछ करते हुए दिखना पड़ा। आप मुझे बताइए, कहाँ है फॉरेस्ट क्लियरेंस, कहाँ है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कहाँ है टेंडर, कहाँ है निर्माण? 8 साल से क्यों नहीं किया? अब जब सरकार चली गई है तो इस प्रकार की उल जलूल बातें करके ध्यान भटका रहे हैं। ये हमारे साथी जो हैं इस पूरे इलाके के, जिन्होंने ये कॉल दी और बिगुल बजाया महादेई के पानी का, 3000 करोड़ रुपया महादेई के पानी का देने के लिए कांग्रेस की अगली सरकार कटिबद्ध है। हम पहली कैबिनेट में 500 करोड़ देंगे। ये तरीका है महादेई के पानी लाने का। धोखेबाजों से सावधान। उत्तर कर्नाटकातल्या बेळगाव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग जिल्ह्यांची पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा भंडुरा नाला प्रकल्प करून म्हादयचे उदक वळोवपाचो हो खरो म्हळ्यार 1980 सावनूच कर्नाटकाचो हेत आसा। तेन्ना सावन आतां मेरेन म्हादय उदक वादाबाबत कितें घडामोडी जाल्यात ताचेर सगळ्यांत पयलीं एक नदर मारुया। 1989 गोयचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री RS बोम्मई हांचे मदीं म्हादयचे उदक वाटपा विशीं चर्चा। प्रतापसिंह राणे हांणी 45 TMC उदक वापराक दिली परवानगी। 10 जुलै 2000 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक कर्नाटक रान खात्याची मान्यताय। 30 एप्रिल 2002 कळसा भांडुराचे 7.56 TMC उदक मलप्रभा न्हंयेकडेन घुंडावपाच्या कर्नाटकाचे येवजणेक केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाची तत्वता मान्यताय। 5 मे 2002 गोंय सरकाराचो कर्नाटकाचे येवजणेक आक्षेप। 9 जुलै 2002 गोंय सरकाराचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याक म्हादय उदक वाटपाचेर लवाद स्थापन करपा खातीर पत्र। 19 सप्टेंबर 2002 गोयच्या आक्षेपा उपरांत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणे खातीर दिल्ली तत्वता मान्यताय केंद्रीय जलसंपदा आयोगान आडावन धरली। 20 सप्टेंबर 2002 दिल्लीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला गोंय आणि कर्नाटकाची म्हादयचे उदक वाटपाचेर बसका। 22 सप्टेंबर 2006 कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पाच्या हस्तुकी प्रकल्प सुरू करपा खातीर कणकुंबी हांगासर भुंयपुजा। 15 नोव्हेंबर 2006 कर्नाटक सरकाराच्या प्रकल्पाक स्थगिती दिवपा खातीर गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका। 27 नोव्हेंबर 2006 सर्वोच्च न्यायालयाचो प्रकल्पाच्या कामाक स्थगिती दिवपाक न्हयकार।
2010 म्हादय उदका वाद सोडोवपा खातीर लवादाची स्थापणूक. 2014 लवादाच्या पंगडाची उत्तर कर्नाटकाक भेट. जून 2015 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्प जावचो म्हणून कर्नाटकात आंदोलन. 27 जुलै 2016 कर्नाटकाची अंतरीम याचिका लवादान भायर मारली. 2 सप्टेंबर 2016 म्हादयचो वाद चर्चेच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाच्या लवादाचे सुचोवणेक कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचो येवकार. 27 डिसेंबर 2016 म्हादयच्या उदका खातीर उत्तर कर्नाटक बंदाक सगळ्या संघटनांचो तेंको. 24 जुलै 2018 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड कर्नाटकान मलप्रभा न्हंयेचें उदक गुंडावपा खातीर 5 किलोमीटर लांबयेचो बोगदो बांदिल्ल्याची गोंय सरकाराची न्यायालयात कागाळ. 22 डिसेंबर 2022 कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक केंद्रीय उदक आयोगाची मान्यताय. हो प्रकल्प जावचो ना असो दावो जरी गोंय सरकारान केल्लो आसलो तरी कर्नाटका सरकाराक हातूंत कसलीच आडखळ दिसना. हो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर आशिल्ल्या कारणान आनी प्रकल्पा खातीर लागपी रान जमीन 426 हेक्टरा वयल्यान फकत 59 हेक्टर इतली कमी केल्ल्या कारणान ह्या दोनूय खात्यांच्या परवान्याचो प्रश्नूच उरूंक ना असो दावो कर्नाटक करता. कर्नाटकान ह्या प्रकल्पा खातीर आपल्या अर्थसंकल्पात 1677 कोटी रुपयांची तरतूद लेगीत केल्या. देखून ह्या डीपीआरा विरोधातल्या गोंयच्या कायदेशीर लढायेच्या तागडेचे वजन वाडटले जाल्यार ते फकत डीपीआरांतल्यो चुको न्यायालयाच्या लक्षात हाडल्या उपरांत. कर्नाटकाक जो डीपीआर दिल्लो आसा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दिल्लो आसा कळसा भांडुराच्या संदर्भात, तर त्या प्रकल्पा भितर एक तेंच्यांनी जी चूक केल्लेली आसा ती म्हळ्यार जो सुल्ला नाला आसा त्या सुल्ला नाल्याचो आस्पाव केल्लो आसा. तर त्या सुल्ला नाल्या संदर्भातलो जो विशय आसा तो जर व्यवस्थितपणान जर लावन धरलो आनी ही चूक जी आसा केंद्र सरकाराच्या नदरेक हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या संदर्भात गोंयांक त्याचो बरो उपेग जावंक शकता. कारण ही पुराय बाब जी आसा ही बेकायदेशीर आसा आनी ही बेकायदेशीर बाब जी आसा ही केंद्र सरकारच्या आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या नदरेक हाडून दिवप आणि त्या संदर्भात गोंयची बाजू जी आसा ती भक्कम करप हे आयच्या ह्या समिती समोरचे महत्वाचे कार्य आसा. वेंचणुकांचो विचार केलो जाल्यार उत्तर कर्नाटकातले बेळगांव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग ह्या 3 जिल्ह्यातल्या 20 मतदारसंघांनी म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन संवेदनशील आसा. पूण हातूंतल्या 20 मतदारसंघातल्या 14 मतदारसंघांनी भाजपाचीच सत्ता आसा. देखून साहजिकतायेनूच ह्या वाठारांनी म्हादयच्या आडकून पडिल्ल्या कळसा भंडुरा येवजणेचो मुद्दो घेवन नेटान प्रचार करून भाजपाक अडचणीत हाडपाचो काँग्रेसीचो दाव आशिल्लो. पूण ते पयलींच डीपीआराक मान्यताय घेवन भाजपान काँग्रेसी विरोधात आशिल्ली चडशी लढाय जिखल्या आणि गोंय सरकार मात अजूनय मोदी हे तो मुमकीन हे अशें म्हणीत म्हादय वाचतली अशी आस लावन बसला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.